मोल्या अभिनव विद्या मंदिर सोमारा मध्यान राती चोरांनी फोडले। सीसीटीव्ही कॅमेराच्या बुरकांतल्यान चोर दिश्टी पडले, मात चोरांच्या तोंडाचेर बुरखो आशिल्लो। चोरांच्या हातीक काय लागले ना, तरी हेर काय कागदपत्रां फारयला आसूं येता हाचो तपास कुळे पुलीस करतात। तर आमची स्कूल आम्ही 23 तारखेक बंद करून गेल्ली सगळे, आणि सध्या आमचो टूर गेल्लो आसा आणि आमचे हेडमास्टर टुराचेर आसा आणि हांव कुंदा सावंत म्हजे कडेन इन्चार्ज आशिल्लो। तेन्ना सकाळीं आयज मुगेलो जेन्ना भाई पिवन हांगा आयलो, तांणी पळयलें की गेटीचें लॉक फोडिल्लें आसा। तांणी हेडमास्टराक फोन केलो, मागीर आनी एक आमची टिचर आयली शिल्पा गांवकर म्हणून। मागीर दोगांयनी म्हाका फोन केल्या उपरांत आमी हांगा आयलीं। मागीर सरान 100चेर डायल करून मागीर पोलीस आयले, मेन गेट आमी मागीर पळयली। तेच्या उपरांत तेंगेले PI आयले हांगसर आणि तेंच्यांनी मागीर आमी भितर आयलीं। तेच्या उपरांत पळय जाल्यार हेडमास्टराचें कॅबीन आणि आमचें ऑफिस फोडिल्लें आशिल्लें। तशें आमचे पयशे कितें व्हरूं ना आणि बाकीचें जें कितें व्हेलां तेचो तपास सध्या चालू आसा। डॉक्युमेंट बी सगळे फायलींतले कितें ना ते आमी सध्या पळोवपाचें आसा आनी तपास चालू आसा। सीसीटीव्हीन दिसले ते? सीसीटीव्हीन दिसता दोगांनी तोंडाक बुरको घातिल्लो आसा। रातच्या 12:30 ते भितर आयिल्ले आसा। नमस्कार, आमी अभिनव विद्या मंदिर मोले हांगा आसा, जे जाग्यार पयर राती कडेन हांगा चोरट्यांनी इस्कॉल फोडलें, भायले लोक कातरिल्ले आनी भितर गेले आनी भितरले सगळे लोक कातरिल्ले, एक्सोप्लेटीन लोक कातरिल्ले आसा। पयल्यार तांकां जवळ 12:30 भितर एंट्री मारली तेंच्यांनी, 1:45 पर्यंत ते भितर आशिल्ले। पूण तांकां सीसीटीव्हीचेर तांकां हितून सीसीटीव्हीन ते कॅप्चर जाले। दोगांनी बुरखा घातलेलो आनी वळखी मेळना, आनी जे ऑफिसान तेंच्यांनी सगळ्यांनी शोधाशोध केली, तांकां कांयच पयशे बी मेळना। डॉक्युमेंटूय कितें आसा व्हेल्ले काय कळना। अजून मेरेन तांकां सद्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी जे तेंच्यांनी भितर पयशेच नाशिल्ले म्हणटा ते टिचर सांगता, जाल्यार पयशाचो संबंद ना आनी कितें व्हेल्ले जाल्यार खबर ना। कुळे पुलीस हांगा घटनास्थळ येवन तपास चालू करता आनी गरज पडल्यार फिंगरप्रिंट आनी डॉग स्क्वॉड हांगा हाडपाचें तेंच्यांनी ठरयिल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर मुलींच्यान एकनाथ खेडेकर।